Good morning, Goa, Goa, Goa. Goa आमचे रे, Goa, Goa. Goa आमचे रे. People are nice, eating fish curry rice. अरे come to Goa, Goa आमचे रे. Alright, good morning, Goa. Right now, सध्या आता दिल्लीच्या गावान पावला आणि दिल्लीच्या गावान पावून म्हाका तुमका very important message दिवंक जाय. आम्ही आमचे गोय कहे सांभाळूंक शकता, आम्ही आमचे गोय कहे प्रोटेक्ट करूंक शकता, रिस्टोर आणि प्रिजर्व कहे करूंक शकता. आमचे सुपुल्ले गोय, आमचो सुपुल्लो गांव आम्ही कहो रिस्टोर करूंक शकता. ह्यो गजाली हांव तुमकां सांगता. बगर आम्ही कंप्लेन करता. कोणाक कंप्लेन करता? मिनिस्टरांक कंप्लेन करता, पंचायतीक कंप्लेन करता. पळयात, जाणा जावं, सदांच गांवांत बऱ्यो गजाली असता, तश्यो वायट गजाली असता. सो आम्ही आयचे सकाळी दिसा आम्ही वायट गजाली सायडीक दवरया आणि बऱ्यो गजाली उलया. बऱ्यो गजाली कहल्यो आम्ही आमकां ब्लेम करूया. जेन्ना पळय कितें सारखें जाता तेन्ना आम्ही बरें म्हणटा, जेन्ना पळय कितें रॉंग जाता तेन्ना दुसरो मनीस आम्ही वायट म्हणटा. ह्यो गजाली आमी करच्यो न्हू. सो हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, सपोज तुम्ही रिस्पॉन्सिबल पीपल आहा, सपोज तुमकां कहले तुमचे गांवचे बरेपण जाय जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, तुम्ही तुमच्या ग्राम सभेक वचोंक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ग्राम सभा म्हणजे कितें जाणा, आयच्या दिसा इलेक्शन जाला पंचायतीचे आणि पंचायतीचे इलेक्शन जाल्ले कारणान खूप जण न्यू कॅन्डिडेट्स येयल्या, नये फ्रेश कॅन्डिडेट्स येयल्या, पंचायत वॉर्ड मेंबर जाले. तांकां पासून खबर ना कमिटी म्हणजे कितें. कमिटी म्हणजे कितें, हे कमिटी फॉर्मेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट असता. फॉर एक्झाम्पल, चाइल्ड डेव्हलपमेंट कमिटी. चाइल्ड डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणजे कितें, भुरग्यांक मोदें धरून तुम्ही तुमचो गांव कहो सांबाळूंक शकता आणि भुरग्याचे एड्युकेशन कहे वाडोवंक शकता, गांवचे बद्दल आणि त्यांच्या हेल्था बद्दल ह्यो जायत्यो गजाली तुम्ही नियाळूंक शकता ह्या चाइल्ड कमिटीन. बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. बायोडायव्हर्सिटी कमिटी म्हणल्यार गांवचे सगळे वातावरण, तुमचे झाडां पेडां एग्रीकल्चर सगळे भितर येयले, बायोडायव्हर्सिटीन येयले. तिसरी गजाल विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन हे सगळ्यो गजाल्यो भितर असता. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. तिसरी गजाल कोणती जाली, वॉर्ड डेव्हलपमेंट. तुमचोच वाडो तुम्ही कहे सांभाळूंक शकता. आणि गार्बेज डेव्हलपमेंट तुम्ही तुमचो गांव कहो साफ दवरूंक शकता. सो ह्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंट कमिटी तुम्ही स्वतः आपल्या कमिटीन तुम्ही बसचे असता आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची असता. सो हांव कित्याक सांगता म्हज्या मोगाल गोंयकारांक, कित्याक आमी आमचो नेचर आमकां एकदम लायक. कितें प्रॉब्लेम जाय सगळे उबे जाता, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन एकदम थोडो लोक उबो जाता, एकदम थोडो लोक. हांव त्या लोकांक सांगता, हांव तुमकां वालोर दिता, खंयच्या लोकांक, जे लोक आयच्या दिसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आणि गांवच्या भलायकीचे बद्दल खूप वावुरता, त्या लोकांक हांव वालोर दिता की आनीकूय दुसऱ्या लोकांक भितर हाडात आणि तांकांय सांगात कमिटीर बसा म्हणून. कमिटीर बसल्या कारणान ह्या वॉर्ड मेंबरान, ह्या पंचायतीक एक तुमकां खूप आधार दितले, तांकांय तुम्ही खूप आधार दितले त्यांचो गांव वाडोवपाक, आमचो गांव आमी राखपाक. सो मागता सगळे गोंयकारां पासत टू प्लीज प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रिस्टोर. आणि फाल्यां तुमची ग्राम सभा आसतली, वसात ग्राम सभेक. हांव स्पेशली आतां स्पेनाच्या गांवांसून आतां येयला फक्त ग्राम सभेक वचपाक बरे उमेदीन, कित्याक म्हज्या गांवचो खूप आवड. आणि पत्तो सांगता तुमकां हांव, वायट करप्ट पॉलिटिशियन असता आणि बरे पॉलिटिशियन असता. दोन गजाल्यो पंचायतीन असता. ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे लायसन्सां दिवप, एनओसी दिवप आणि कहले इन्स्पेक्शन वचप, हे पंचायतीचे काम. आणि दुसरे काम विलेज डेव्हलपमेंटाचे काम. करप्ट पॉलिटिशियन आहा ते फक्त ध्यान दिता, फक्त आपलो ध्यान दिता ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या वचून, डेव्हलपमेंट सायडीक दवरता. डेव्हलपमेंटाचे कितें करता मरे, मीटिंग आपयता मरे ग्राम सभा, आयच्या दिसा आम्ही विलेज कमिटी अपॉइंट करतले, तू आणि तू उबो रावात आणि विलेज कमिटीक बसात. हे विलेज कमिटीक बसात म्हणजे कोण, विलेज कमिटीक बसात म्हणजे कितें, करप्ट पॉलिटिशियन सिलेक्ट करता कोणाक बसूंक जाय ते. पण हांव कितें म्हणटा, सगळे विलेजेस वसात आणि कमिटीर तुम्ही बसात आणि तुम्ही डिसिजन घेयात, मीटिंग तुम्ही घेयात आणि रेझोल्युशन तुम्ही पास करात. आणि तुम्ही पास केल्यान एक लेटर दियात रेझोल्युशन पास करून पंचायतीक, आमकां वही विलेज जाल्ली जाय आणि वहे दिल्ले कारणान तुम्ही तुमचे डिसिजन घेवंक शकतले. सो मागता ह्यो थोड्योश्यो गजाली तुम्ही सजमता. आणि समज तुम्ही सजमना, आम्ही आसगांवान
where citizen meet Kotta every Saturday. So please here to get the information how it can be held, how the meetings can be held, how we can protect, preserve, restore our village. This is Feligoms to you all the way from Delhi, and I'm here to share you all the knowledge on Gram Sabha, Deobore Guru, Mogaso, Sodan, Adios Amigo. I'm from Asagaon, Goa, India. Mogaso Mogal, going Karano.